2 वर्ष पुढे केरळान एक प्रळय येयलो. तर प्रळय येयलो सर्वस्व केलं गांवांत कांय ना नश्ट जालें. जाल्यार कसनकीच सर्वय समाज उठ्ठू जालें आमगेलें. इथे आमगेले भावंड आमी तांकां सहाय कोरका. जाल्यार ते पंपचे तशी कोणाकी योग्य मनशांक खंयचे पण 1-2 एकर तेकर जालें नासच्या पुरो तें सहज ना म्हण आमी सांगना ती आसच्या पुरो आमकां कळ्ळां. जाल्यार कोणाकी योग्य जामकां कदानकी कश्ट जामकां पंपचे तशी जाल्यार न्ही तितून स्वाम्यान करून दिलेली ती ग्रामसभे निमित्त कितल करून दिले आमगेले समाज उद्धार करूंक सर्वय केलें. ते स्वाम्याली आज पुण्य दिती. इतिहा यस्य देवे पराभक्ती यदा देवे तदा गुरु उपनिषद सांगतस. कशी की देवाचेर भक्ती आसा पराभक्ती श्रेष्ठ म्हणजे कळंगणातली देवाचेर कशी भक्ती आसा की तशी तारतम्य आसन ज्यान गुरुचेर असू का. गुरुविन गुलामनागुव तनक दोरयदिन मुकुती म्हणून सांगता ती. उद्दाळक म्हणून देवान स्वाम्यान एक प्रितीन आशीर्वाद केला तोच वडू. तो गुरु शुश्रूषया विद्या 3 प्रकाराचेर विद्या अध्ययन करू जाता खंय. गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा विद्यया विद्या चतुर्थी नोपपद्यते. आयच्या काळाक हीच चवथी मेळ्ळा तुमकां. गुरु शुश्रूषेन विद्या अध्ययन करची खंय. पुष्कलेन धनेन वा आयच्या काळाची आज पळया कशी इंजिनियरिंगा पशी आयकिने ना आमकां गोतना. इंजिनियरिंग शिकचे सुलभ खंय हांगा खंय नर्सरीन तूं कशें कितें LKG प्ले इतकी निमासपत आमकां कळ्ळां तें. आमी नर्सरीच्यान एका क्लासांनी चमकलें बात कसं कितें आसता तें प्ले स्कूल खंय आमकां कळ्ळां तें. प्ले स्कूल जाले नंतर प्री इतकी आसा मागीर LKG खंय मागीर LKG फुडें आसा UKG पाप ते चेड्डू 5 वर्ष जाय न्ही मोग मेळ्ळा ताका. मागीर डे केअर आनी एक आसा डे केअर 6 म्हयने जाले नंतर डे केअरान पळोवचें. चेड्डा पळोवचें कोण की आमकां गोतना गामकोरान पळोवचें चेड्डाक ते तशी रपता. मना उरका जालें तत्वस केदनाय आवसून पळोवची मोगू नाल्यार बापसून बीनचें मोगू चेड्डाक दुड्ड दिन कोणें घेवच्या जायना. नितक रायता ती ते इतकी करता ती असो डिश ते प्ले स्कुलान चोलका जाल्यार कितली लक्ष दिवंक खंय आनी रेकमेंडेशन दिवंक खंय. एको लयलोलो आमगेली स्वामी आमगेले चेल्ल्याक ते स्कुलान घालू लेखीन कांडा पडी दुड्डू जामकां स्वामी रेकमेंडेशन जामकां आनी एक लागीं बसल्यान केल्यार जाता दुड्ड दिवच्या तयार आसा. मागीर तुमी पळया रे मागीर कितली लक्ष प्ले स्कुलान इंजिनियरिंगा ना पण लागलो तुका आयच्या काळाक. आनी चांग स्कुलान शिकिलो आनी शिकनी जाल्यार गव्हर्नमेंट स्कुलान शिकिलो चांग करून शिकिलो बरें जायना हांवें स्कूल हें न्ही एको लयलो आमगेली बेंगलोरा विद्याभ्यासा म्हणेर रामय्या कॉलेजांक गेल्या स्वामी MBBSाक चांग कॉलेजा मेळ्ळ्यांक. चांग कॉलेज वय रे आमी सांगता ती तूं शिकिनेन लॅक कॉलेजान शिकिनेन लॅक न्हय मागीर जाल्लें की पुष्कलेन धनेन वा आज पळया खंयची की मेडिकल आनी कितली कोड्यो न्ही खंय आयकयना आमी आमकां गोतना आमी कांय पळय न्ही आयकूच न्हय. ते वे श्रुती प्रमाण जावन आसा म्हण सांगता ती पुराणय पुष्कलेन धनेन वा खंय खंडापडी दुड्ड दिवन विद्या अध्ययन करची खंय. मागीर विद्यया विद्या विद्या दिवन विद्या शिकचें
आगेली आतां हाका मस्त केमिस्ट्री म्हणान वचना म्हणलें ताका फिजिक्सच्या आंग येता तागेली केमिस्ट्री आसा तो फिजिक्साक दिता केमिस्ट्री हाका सांगून दिता तशी परस्पर एक्सचेंज म्हूण एक्सचेंज कोण विद्या शिकचे खंय ह्यो उद्दाळक ते वळेर ते न्ही ना एक सुचे गुरु शुश्रूषा आज एक सुचे पुष्कलेन धनेन वा आज ना न्हय टिचराक सेवा करची जावना टिचर सांगता न्हय इथं कॉलेजां शिकोवचें ना म्हाका क्लासा येवचें ना मास्टर भायर येयल्यार फ्रेंड असो सांगीन की पुष्कलेन धनेन वा विद्या विद्या गुरु शुश्रूषेन गुरु इतली सांगता की तें आयकुचें